सौम्या तुझ्या नावान आमी सांगता मेळ्या संतोष भरीत खालसा तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी भाग्यता सौम्या जेजू ख्रिस्ता सडवंदारा उपकारास तुझ्या अर्घा दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केलाय खुर्साच्या मरणात जिवीत दिलाय सौम्या तुझ्या नावान आमी सांगता मेळ्या संतोष भरीत खालसा तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी भाग्यता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्यानो मनीस जावन आसा एक कुटुंबा जिवी एक सामाजीक जिवी देखून पेल्याच्या बऱ्यांत या वायटांत आमकां एक वांटो आसा केन्ना आमच्या बऱ्या जिणेंत बऱ्या तिदवणेंत हेर बरो जाता तेन्ना तांतूं आमकां वांटो आसा तशेंच आमच्या वायट देखीन आनी एकलो वायट जाता तेन्ना आमकां त्याच्या वायटपणांत वांटो आसा देखून आयची वाचपां आमकां सांगतात हेरांक आमी त्या त्या वेळार तिदवी जाय जावं दी आमच्या भुरग्यांक या आमच्या शेजारा या आमच्या समाजेंत आमी एकामेका तिदवून एकामेकाच्या बरेपणांत वांटेली जाय देखून या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया कशें मुरये मायेन जेजूक ल्हान आसतना तिदविलें आनी अशें जेजू कितें जावं पावलो तें मुरये वरवीं मुरयेच्या शिकोवणे वरवीं त्याच प्रकार आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या शेजाऱ्यांच्यांक आमच्या कुटुंबाच्यांक आमच्या कम्युनिटीच्यांक एकामेका तिदवून बऱ्या वाटेन चलोवंक जाय जाली कृपा तसो जेजू आमकां फावो करून दी आमी आतां केल्लीं पदकां उसान सांगून देवा लागचें बक्षाने आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव उजोगल्या अवसर संता मनान चिंतून वायट धरून बरें सुनून हांवें पदकां केल्यान मुसो अपराध मुसो अपराध ह्या पुस्तके सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन. Sumia kakutka Sumia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Sumia kakutka Sumia kakutka प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा भोव बगेवंत ओंकार मुरयेक आमी आज भक्तीन वंदिता जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिच्या विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता
ससनाच्या ससना. आमेन. एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. 7 दिसा उपरांत सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणो केला. म्हज्या तोंडांतलें उतर तुवें आयकतच तुवें तांकां म्हज्या नांवान सत्राय दिवंक जाय. हांव कोट्या मनशाक तूं खरेंच मरतलोय अशें सांगीन जाल्यार आनी तूं तांकां सत्राय दिना जाशी जाल्यार आनी तांणी आपली खोटी साल सांडून आपलो जीव वाचोवचे खातीर तांचे कडेन उलोवन तांकां भूत सांगिना जाशी जाल्यार तो आपल्या खोटेपणाक लागून मरतलो. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं खोट्या मनशाक सत्राय दिशी जाल्यार आनी तो आपणें खोटेपण आनी आपली खोटी साल सांडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणाक लागून मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. नितीवंत मनीस आपले नितीवंतपण सांडून वायट करीत जाल्यार आनी हांव ताका एक पास मानीन जाल्यार तो मरतलो. तुवें ताका सत्राय दिवंक नाय देखून तो आपल्या अपराधाक लागून मरतलो आनी ताणें केल्ल्या नितीवंत करण्याचो उगडास उरचो ना. पूण हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. नितीवंत मनशान पाता करनाय म्हूण तुवें सत्राय दिल्या उपरांत तो पाता करिना जायत जाल्यार तुवें दिल्ले ताकिदे वरवीं तो जियेतलो आनी तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. आमचो देव सरकार आसा आनी ताका जाय ते सगळे तो करता. पूण अणभवर्त्यांची बोंबी रुपया भांगाराची मनशाच्या हातांनी घडलेली ती. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तांकां तोंड आसा तरी ती उलयनात. तांकां दोळे आसात पूण तांकां दिश्ट ना. तांकां कान आसा तरी तांकां आयकोवची सकत ना. तांकां नाक आसा पूण तांच्यान उंगूंक जायना. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. हातांनी तांच्या आपडूंक जायना. पांयांनी तांच्या सोलोवंक जायना. तांचे घडणार तांचे बरी जातले. तांचेर विश्वास दवरलेली तांचे बरीच जातली. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तोच तुमचो आदार आनी तुमचे डाल. आरोनाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तोच तुमचो आदार आनी तुमचे डाल. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. Alleluia, 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 Alleluia. हांवच बरो गवळी म्हणटा सुमी. हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी तीय म्हाका वळखतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मतेव प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू म्हणालो, तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगाता आपोवन व्हर.
कित्याक हर एक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अनभवट्या बरी वा सुंका घरा बरी म्हूण लेखून ताका सोडून सोड. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल मायेतय बोमोगाच्या भावा आनी भयणी, आयच्या वचपाचो संदेश जावन आसा. जर तर आमी सारक्या वेळार सारक्या रितीन आमच्या भुरग्यांक आनी हेरांक तांणी वांकड्या वाटेक गेल्ल्या वेळार तिदविना जाल्यार बरीच अनाहूत घडात. म्हज्याच शेजारा हांव ल्हान आसतना एकलो भुरगो आसुल्लो आनी तो भुरगो बारी उपराळी घरा मात्र न्ही, बगार वायट उलोवच्यांत वायट करच्यांत ती मस्त उपराळी. पोसड्यो गाळी खंय थावन तो शिकुल्लो गी ताका थोडे इश्ट आशिल्ले हिंदुवांचे मुस्लिमांचे तांचे सांगाता बोरसातलो वांकड्यो गाळी दितलो. इतले मात्र न्ही, तांचे सांगाता वचून सोरपाण करचें. पयलें हेरांचे रुखांचे आंबे गी काजू गी आनी त्या उपरांत हेरांच्या घरा गेल्ल्या वेळार तांचे पयशे सयती मेजार दवरले पयशे सयती सोरूंक लागलो. आनी शेजारच्यांनी तांकां ताच्या आवय बापायक कंप्लेन दिलें. ताका इल्ले सरकी बूद सांगया, ताची वाट सारकी ना, जिवीत सारकें ना, उतार उलोवणें सारकें ना. जाल्यारय आवय बापायन हांसून शेमळें ना, आतां तो धाकटो भुरगो व्हड जातना सुदारतलो. आनी उपरांत तो हायस्कुलाक येताना पोली भुरग्यां ओट्टू रिगोवन तो ड्रग्स सेवंक लागलो आनी उपरांत चड आनी चड सोरपान करूंक लागलो आनी उपरांत जैलाकी तो गेलो आनी त्या उपरांत ताचें जिवनच फाट जालें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयची वाचपां आमकां सांगतात आमी सारक्या वेळार सारक्या रितीन आमी हेरांक तिदवी जाय. कित्याक म्हळ्यार आयचें पयलें वसाप भोव सोबीत तरान देव एजेकियेलाक ह्या उतरांनी सांगता. मनशा पुता, हांवें तुका इस्रायेलाच्या घराण्याचो राखणो केला. आमकां हर एकल्या की देवान आनी एकल्याचो राखणो केला. एक खोटो मनीस आसा तर ताका म्हजें उतार दिवंक जाय. देवाच्या उतरान ताका तिदवूंक जाय, बूद सांगूंक जाय. तूं सांगिनाय आनी तो बदलना तर ताच्या खोटेपणा लागून तो मरतलो, पूण ताच्या मरणाक हांव तुका जबाबदार करतलो. हांव तुका जबाबदार करतलो. उपरांत देव एजेकियेलाक सांगता, पूण तूं खोट्या मनशाक सत्राय दिशी जाल्यार आनी तो आपलें खोटेपण आनी आपली साल सांडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणान मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचतलोय. म्हळ्यार जर तर तूं ताका ताच्या खोट्या बुद्धी विशयेंत तिदविताय तेन्ना तो बदलना जाल्यार तो मरतलो ताच्या खोटेपणान, पूण हांव तुका जबाबदार करचो ना. कित्याक म्हळ्यार तुजो कायदो तुवें केलाय. कित्याक देव अशें सांगता? कित्याक म्हळ्यार एकलो बरयणार सांगता, कोणी एकलोच ह्या एकलेंच सर्गार ह्या कोंडाक वचना. ताचे सांगता हेरांकी एक 15, 20, 25 गी या 50 गी या 100 गी जाणांक आपणा संगी आपोवन व्हरता. कित्याक आमी करच्या हर एका बऱ्यांत आनी वायटांत आनी एकल्याक वांटो आसा. आमी जर तर बरी देख दिता तेन्ना 10 जाण बरे जातात. आमी जर तर वायट देख दिता
तेन्ना दाजन वायट जातात. इतले मात्र न्ही, आमी बरे आसून हेरांक बरेपणाक आमी आपूण हाडिना जाल्यार, तांकां वेळार तिदविनाय जावं जाल्यार, तेन्ना खंडीत जावन देव एजिकेला मुखांतर सांगता आमकां तो जबाबदार करतलो. देखून देवान कायनाक विचारलें, खंय आसा तुजो भाव? ते दळा कायनान सांगिल्लें, हांव म्हज्या भावाचो राखणो गी. आनी ताका देवान मस्तू शिक्षा दिली अशें ताणें सांगिल्ल्याक. कित्याक म्हळ्यार ताच्या भावाचो तो राखणो जावन आसुल्लो आनी ताच्या भावाक ताणें जिवेशी मारलें. तशेंच हांव आनी तूं जर तर आमी हेरांक तिदविनाव, तांकां आमी बऱ्या वाटेक हाण पायनाव, तेन्ना ताच्या मरणाक आमी जबाबदार जातले. म्हळ्यार आमी कांय ना बरी आबेलाक म्हळ्यार हेरांक आमी आमच्या उतरांनी या करण्यांनी आमी जिवेशी मारूंक शकता. देखून आमी समाजी जिवी जावन आसा. तर आमी तिदवूंचें कशें? तिदवूंचें कशें? पयल्या सुवातेर आयच्या वांजेलांत भोव सोबीत तरान ही आमकां विवारसिलां. कशें आमी तिदवी जाय? आमी हे तिदवण आमच्या प्राचीन रेग्रांती आमकां सांगता. खाली सेसंबरा कुटुंबांत मात्र न्ही, बगार आमच्या कम्युनिटीन ती आमी एकामेका तिदवी जाय म्हणून आमची प्राचीन रेग आमकां सांगता. तर कशें आमी तिदवूंचें? जेजू सांगता, तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजें आनी ताचे मदें गुटाण तूं दाखोवन दी. पयल्या सुवातेर एजिकेल प्रवाद्याक देव सांगता, तूं ताका मोगान सांग. पयलें सूत्र जावन आसा आमी हेरांक कशें तिदवूंचें, आमच्या भुरग्यांक जावं दी, हेरांक जावं दी, मोगान आमी तिदवी जाय. रागान न्ही, फरीफोण खाण घेवंक न्ही, बगार ताणें बरें जाय म्हणून आमी मोगान तिदवूंचें. दुसरें जावन आसा गुटान आमी तिदवी जाय. हेरांक पब्लीक तरान न्ही, ताणें केल्लें आमी 10 जाणांक सांगचें न्ही, बगार आमी तें गुटान तो आनी मुजे मदें आसचें तें ताका बऱ्या तरान मोगान हांवें सांगचें आनी तिदवूंचें. जर तर तूं आयकना जायत जाल्यार, जेजू म्हणटा, तुज्या भावाक आयकात जायत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक या दोगांक तुजे सांगात आपोवन व्हर. कित्याक रुजवात जाय. जर तर हांवें तें करूं ना म्हूण सांगात जाल्यार रुजवाती सगळें ताका दाखोवन दी म्हणटा जेजू. पूण ताकाय तो आयकना जायत जाल्यार पवित्र सभेक कळय. पवित्र सभेक आयकना जायत जाल्यार ताका आणभवार बरी ह्या सुंकाराक बरी लेखून ताका सोड सोड. ताचें कर्तव्य आमी हेरांक सांगचें न्ही, आमी हेरांक गाजोवचें न्ही, ताका सोड सोड. ताचे इतल्याक तो आसोवन दी. तो सुंकागारा बरी आणभवार बरी तो आसोवन दी. देखून मोगाचें न्हू, आमी हेरांक तिदवूंचें आज भोव प्रामुख्य जावन आसा. पयल्या सुवातेर हांवें सुरवेर सांगल्या प्रकार आमच्या भुरग्यांक आज कितल्या कुटुंबांनी हांव पळयतां. आदीं आमची आवय बापाय आमकां तिदवितली, वांकड्या वाटे गेल्ले दाळा सारकी बूज सांगतली मात्र न्ही, बेतांनी सयत मारतली. आनी कांय पोस्ट्यो गाळी गेल्यार एक तपाड आमच्या काणसुलाक या तोंडाक पडटलें आनी मुखार तसलें उतार उलयनाका म्हणून. पूण आज एक भुरगें ह्या दोगां भुरगीं कुटुंबांत जाल्यान. आज अशें जाल्लें आसतना हर एकल्याक कोंडाटो कर्ण 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 उपरांत तो सुदारतलो. काले उपरांत तो सुदारतलो. गिडवागी बग्गद्दू मरवागी बग्गिते. म्हळ्यार ल्हानपणार जर तर एकलो भुरग्याक सारकी वाट आमी दाखयना तेन्ना व्हड जाताना तो सुदारतलो गी, खंडीत तो सुदारचो ना. देखून आमच्या भुरग्यांक बऱ्या देवबिरांतीन सारक्या वाटेन हाडूंक आमकां जबाबदारी आसा. तशेंच आमच्या कुटुंबांत, आमच्या कम्युनिटीन, आमी धार्मीक जावन आसा आमच्या कम्युनिटीन, आमच्या सेसंबरा हेरांक आमी वांकड्या वाटेक येता आसतना बऱ्या तरान मोगान गुटाण आमी ताका सांगचें.
थोडे पटी आमी चिंचे जावन आसा ही म्हजी उसाबरी न्ही हांवें कित्याक ताच्या जिवनांत हांवें मेतेर जावचें हांव म्हजे इतल्याक हांव संतोशान आसा म्हणून हेरांनी वायट करतना जाल्यार म्हज्या दोळ्या मुखार वायट करतना जाल्यार आनी म्हाका सांगची जबाबदारी आसा तरी हांव ओगेच रावतां देखून जेजू म्हणटा म्हाका ताच्या खोट्याकरणीची जबाबदारी जेजू करतलो देखून आमच्या पेल्यार जावं दी सेसंबारा जावं दी फिर्गसन जावं दी सबारपटी आमकां आयकना जावयेत पूण तुमी पळयात सगळ्या बायबलांत खरी एकल्या प्रवाद्यांनी हेरांक तिदविलें देवान ताका विचलें जावं दी मोइजे जावं दी जेरेमिया जावं दी पावलू हेरांक तांणी तिदविलें वांगड्या वाटेक वेता आसतना पूण सबारांनी तांकां धिक्कारसिलें जाल्यार आपलें प्रवादपण तांणी रावोंक ना बगार तांचें कर्तव्य तांणी केलें तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आज मस्तू वायट घडते आसा जावं दी सामाजींत जावं दी राजकीयांत जावं दी आमच्या कुटुंबांनी जावं दी आमच्या कम्युनिटींत वायट घडते आसा आमकां हाची जबाबदारी आसा आमी बरें जावं पुरो पूण हेरांक आमकां जबाबदार आसा जाल्यार तांकां ऐन वेळार सारक्या रितीन आमी जर तर तिदविनाव तर सगळ्या वाटे हाडनाव तर खंडी जावन आमच्या जबाबदारेंत आमी सुकतेले हांव देखून जेजू तावन आमी मागया ही कृपा आमी हेरांक आमी मात बरें जावचें न्ही बगार हेरांकी बऱ्या वाटेक हाडच्याक जेजू कृपा दिवन दी आमेन. Unduguvanso anaylia svikar कर बापा वाइंदकांसो anaylia svikar कर बापा amka sas betayta स्वीकार कर बापा जीवन में पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवपाक मानता असलें जावं म्हूण मागात. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या वैकायच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासून ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पितांव आनी तुज्या हातांतली परतून घेतांव ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवन दिसान दीस अदीक आमकां बर म्हूण मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आज्यापद म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत ओंकार मुरयेचो भक्तीन आमी आज उडास करतांव आनी तिच्या दिन वासनेचें गीत गावून तिची कणवळाय आमी वाखणतांव. शेकान शेक पितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मितां सरकाळी मनशां थंय कितली अपरमी तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवी साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखाणता सरकार तांच्या वाखाणणेचे आमचे इताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं
सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान उंसर्गे तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उंसर्गे तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसपरान सुसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्ती कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वरवतले हें म्हज्या उडासा करात Bawar so good pagatuya. Somya Jesu tujhe marat ami samaramta tujhe punar jivan pon ami करता तुझा या सोम्या जेसु आमी अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सुवंडो आनी सुरणीची काल सुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुडरगा सेवतेल्या मासुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुगांत वाडय जीवन पनसबर वस दवरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता अंकुवार मरिया देवाची मेळ संगती बगेवन झुजरीचो पती बगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानू वाल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरंद्राची आज्ञा मनान धरून जिजून शिकयल्लें मागणें भक्तीपणान आतां मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी बी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशी आमची बदकां बुगोस आनी आमकां ताणें प्रवेश दिनाका पूण वाडले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दयाकून जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सतपातकांतली सुटय आनी सर आखदांतली वाटाय तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही सुम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ
तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुवें आसो. तुमचे सुवे आसो. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिलीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिलीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिलीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शळी संवसाराचे आनी आमचे पाप करता ती ह्या शळीच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सम्या तुमी म्हज्या विधिरांचे म्हाका फोवना तुमच्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Kais makaunena somi mozogoli Kais makaunena pasu soro meltatay somi makavishevdita प्रशानी तळगुत कातय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा तुज्या पुताच्या वयचो उडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरुंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोरल्याय. हांव कारमुरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोपे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ए भगिवंती देवाची माई आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरांदासी म्हूण लेखल्या तुका देवांताच्या एकल्याच पुताच्या आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुसरम कळटना आमच्या आवय जावन दिली.
कार्मेल गुड्यार मठ वर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. घरच्या कांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माई कोण ना तुझे बरे बळे माई कतनातले आमकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावले. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दडपात येनीन आनी तीर भरवशान तुजे चर्ची आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरिफात तुजे मुखार दवरता. उगडास कर ए बोदयाले आमकारी मरी तुज्या आस्त्याक दबुल्लो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मदती सजुल्लो कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेन देर काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे आमकारीचे आमकारी म्हजी माई तुजे कडेन येता. पातक्यांनी कंतीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताची माई म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुलतीन म्हजी मागणी आयक आनी हांव मागता ती म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समजे सांगाता श्रेय भितर तुमचो देव आनी सदैवी फॉल जिकुसीचे जेजू भगत मेरे दाचमे अमोपया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या घडये. आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणये आम बसोत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले समजे सांगाता श्रेय भितर तुमचो देव आनी सदैवी फॉल जिकुसीचे जेजू भगत मेरे दाचमे अमोपया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या घडये. आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणये आम बसोत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले समजे सांगाता श्रेय भितर तुमचो देव आनी सदैवी फॉल जिकुसीचे जेजू भगत मेरे दाचमे अमोपया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या घडये. आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणये आम बसोत विनंती कर. अर्गाम प्रार्थन. ए भगवंती मरिये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजे बेदीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. कर्मे दोंगरा वयले सायबिनी नमा तुका शारोतीनी संसाराची दुरानी पावन करी पयनारी जिली देवा खुशी कल्ती मान घालो सर्वंदारा संसारा दिलो सर्क सोसून मोगान वागयलोय मिसा वावरा तयार केलोय कार्मेल दोंगरा वयले सायबिनी नमन तुका शारोतीनी संसाराची दुरानी पावन करी पयनारी जिली मुखार पुत्रा सोवे आमकां मरे आशिर्वाद दिवा आमकां भगन खुशीचे कृपे नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.